त्या टायमार हे आमची सवळ महानायका किती घडले ते जाणाय आमकां आतां इजी दिसता। त्या टायमार त्यांची अशी फोटोन त्यांची आसोल ना व्हरोन त्यांची हत्या केली ते पुर्तुगेज गव्हर्मेंटान। आणि ते सदांच आमचे इंडिपेंडंट जातरी खूब आमचे आता कुतीन आणि कोण आता यांनी सांगला त्या भाशेन करपेन कोपरेन गव्हर्मेंटा कडेन खूब मागले की ही हिस्ट्री आमची हाडा ही जाल्यार बांदोडकार येयलो राण येयलो आनी कोण येयले सगळे येयले पूण कोणेच तेजो दाखल घेतलो ना। पूण आज हांव अभिमान आनी उपकार आठयता आयज तो गोंयचो सीएम तेणे मनान धरून 4 वर्स जाली हो आज दीस मनयताय आनी दिल्ली लागून तो मानला। आनी जायत्या इस्कॉलांनी हेजी हे आमची हिस्ट्री कळून दिला आनी त्या काळा लागून फकत प्रमोद सावंता लागून कळ्ळें। आमकां कितें जाय हो गव्हर्मेंट येयलो तो गव्हर्मेंट येयलो तें ना पूण आमगेली कितें ही हिस्ट्री काडला तेका म्हजो अभिमान नमस्कार। कित्याक हेणे आज आमचे दोळे उक्ती केले। आतां जायतीं भुरगीं आसाय भुरग्यांक जायते आपणा हें दाखयलें भुरग्यांक कांयच खबर ना तांकां ती काणयेन दिसत आसली कोणा मारले कोणा हें केलें। जेन्ना हेंकां मारले तेन्ना व्हडलें झुजूय जालें हिंगा आनी झूज जावन झुजेगाळ म्हणून लागून आसा तें नांव फकत तें झूज जाल्ल्यान पुर्तुगेज गव्हर्मेंटान व्हडलो फोर्स हाडून खूब आमची मनशांची अत्याचार केलो। पूण आज कितें जालां आज तो ना तेका लागून आमकां 1583 सान म्हणजे त्या पयलीं 1512 सान ते लास्ट 1961 लागून हे पुर्तुगेज गव्हर्मेंटान कुंकळे गांवांत पिडापीड दिन तांकां पासेर करून उडोवन त्यांचे भुरग्यांक रस्त्यार उडयले। इतली हे पुर्तुगेजान केले 1961 लागून आनी तितले हे आमी कोंकणकारान भोगला कडेन। पयलो एशियंत जावं पयलो कुंकळकारान जो मुवमेंट केलो was 335 years before the non-cooperation movement. This is history. भावनो भयणीनो हांव हे तुमकां कित्याक सांगता कित्याक याद म्हाका जाता जेन्ना बाब विजय जावं बाब ऑस्कर जावं जायते कुंकळकारान आमचे फ्रीडम फायटर बाब रोहिदास सिंग आहाय तांकां दिसलें की हेजें रेकॉग्निशन जावंक नाशिल्लें। आनी जेन्ना आमदार जालो पयलेच जेन्ना एक प्रायवेट मेंबर्स रेजोल्यूशन म्हणून आमकां एक सुविधा मेळटा एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा आमी हे प्रायवेट मेंबर्स रेजोल्यूशन घातलें की एक रेकॉग्निशन जावपाक जाय म्हणून सगळ्या आमदारां लागीं मागलें आनी खुशालकाय म्हाका भोगता कित्याक हे प्रायवेट मेंबर्स रेजोल्यूशन युनॅनिमसली पास केलें डॉक्टर प्रमोद सावंतान। असेंब्लीन जेन्ना हे पास जालें आमी सांगलें की इट हॅज टू बी रेकग्नायज्ड इन द हिस्ट्री बुक्स। टुडे कुंकोलीम रिवोल्टाचे एक चॅप्टर आसा इन स्टँडर्ड 11 हिस्ट्री बुक्स। आमच्या ह्या ल्हान ल्हान भुरग्यांक आमी वर्ल्डाची फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड वर्ल्ड वॉर आनी बाकीच्या जगाची हिस्ट्री सांगतात। आम्ही विन्स्टन चर्चिल आसतले किंवा लॅनिन आसतलो किंवा हे क्रांतिकारी लोक इतर भागान आमच्या विश्वान भितर आसा तांची हिस्ट्री सांगतात। पण आमच्या गोंयचे स्वातंत्र्या खातीर कोण खंय मेले कोण खंय झुजले कोणी बंदखण भोगली हे आमकां अजून पर्यंत माहीत ना। हो इतिहास जावपाक जाय आनी पयले फावटी डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या सरकारान आनी सगळ्यांच्या ह्या कर्तृत्वानच आयज 11वेच्या इतिहासाच्या पुस्तकां भितर कुंकळेचो रिवोल्ट हो जाल्लो तो लेसनय आमकां मेळ्ळो आनी ताच्या नंतर आतां 9वेच्या पुस्तकां भितर परत येवपाक लागलो। म्हणूनच कितलेशेच वर्सांनी गोंय मुक्त जाले नंतर आज कितलेशेच वर्सांनी हाका आमकां उजाळो मेळटा आनी कुंकळकारांच्या ह्या जे हुतात्मे जाल्ले आसात तांकां खऱ्या अर्थान आदरांजली मेळटा। म्हणूनच आमी हाचेर चड उजवाड घालपा खातीर एक एनिमेशन फिल्म काडपाचो विचार केल्लो आसा। ज्या वेळार 1510 ही जी पावलां दी दुष्ट चक्र आमच्या ह्या गोंयचेर आयले आनी पुर्तुगीज आयले आनी तांणी आमचेर अत्याचार केले आनी तांचे आमचे जुलूम केले कोणाचे हात कापले कोणी धर्मांतर केले इन्क्विजिशन केले हे सगळो प्रोसेस आसा तो गाडलो गेलो
आयज आमी त्या प्रमाणान वचना एक खरो इतिहास आमच्या भुरग्यां मदीं येवपा खातीर एक ल्हानशी आमी म्हणजे ताका आमी हे म्हणटात एनिमेशन सिरीज काडटात आनी तातूंत भितर आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्याक आणि बाकीच्यांक सगळ्यांक सांगून आमचे कांय जे एपिसोड्स आसात ते कुंकळीच्या ह्या बंडाचेर घालपाक जाय म्हणून विनंती केल्ली आसा आनी मान्य केल्ली आसा आनी ताचेर काम सुरू जाल्लें आसा जाणे करून आमच्या ल्हान ल्हान भुरगे आसात एनिमेशनांतल्यान तांच्या मनाचेर परिणाम जातलो की आमी हे फिल्म बरोबर आमचे जे पूर्वज आशिल्ले ते पुर्तुगीज त्या काळानूय भितर आसतले तांचे कडेन शस्त्रां नासतलीं पण तांचे कडेन प्रखर अशे विचार आसतले ते क्रांतिकारी आशिल्ले हे आमकां पळोवपाक मेळटले.